15 ऑगस्टाक साळावली धरणाचेर सांग्या भायल्या शेतकारांचो भोवमान आयोजीत केला। मात अजून मेरेन धरणग्रस्तांचो प्रश्न सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान उदका स्रोत खात्यान अशी कार्यावळ घडोवन हाडल्या। आमच्या जखमेर मीठ घासपाचो हो यत्न देखून सरकारान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींचो आमी निशेध करतात अशें सांगेच्या अनुसूचित जमातीच्या भावांनी सांगले। आयताराक आमी धापोड्यार एक मिटींग घेवन त्या मिटींगेक विशय केल्लो की धरणग्रस्तांक आज मेरेन न्याय मेळना आनी ते न्याय मेळपा खातीर आमी सरकाराक उलो मारिल्लो आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता आज परत 4-5 दीस गेले कांय घडामोडी जाली ना। पूण आमकां पळोवन आयलें आज की सरकार 15 ऑगस्टाक खंय साळावले डॅमाचेर एक मोठो प्रोग्राम करता आनी त्या प्रोग्रामाक काही लोकांचें फेलिसिटेशन जाता। तेन्ना आमी ताचेर चवकशी केली। चवकशी केले नंतर कळ्ळें की ज्या लोकांक खंय साळावलेचें उदक पावलां आनी जे लोक साळावलेच्या उदकाचेर पळय शेत रोयतात त्या लोकांचो खंय सत्कार खंय सरकार करपाक पळयता। म्हाका दिसता की कितलीशीं वर्सां जाली ज्या दिसा पळय आमी सांगिल्लें पयली फावटी तेन्नाय परत एकदां सांगता की ह्या डॅमाची सुरवात जेन्ना पळय 1971 जाल्ली आनी एक्विजिशन जावन म्हाका दिसता 1975 जेन्ना पळय ह्या डॅमाचें काम चालू जाल्लें त्या मेरेन साकून आज मेरेन ह्या लोकांक न्याय मेळना। त्या लोकांक न्याय मेळपा खातीर आमी लोकांच्या मुखार उबे राविल्ले आसात आनी तांचो आवाज घेवन आमी मुखार गेल्ले आसात। पूण म्हाका दिसता 50 वर्सांक आज मेरेन सरकारान असो प्रोग्राम केन्नाय साळावले खातीर घडयल ना आनी जेन्ना आमी लोकांचो अधिकार मागपा खातीर आवाज उठयलो त्या वेळाचेर सरकार ह्या आदिवासी लोकांक त्याच बरोबर धरणग्रस्तांक खंय तरी हिणोवपा खातीर सरकार असो प्रोग्राम घडोवन हाडटा आनी म्हाका दिसता की सरकाराचें काम म्हणल्यार आमच्या जखमाचेर मीठ सोडपाचें काम अशें म्हाका तरी दिसता आनी ह्या प्रोग्रामाचो आमी पूर्णतया निशेध करतात हें सांगपा खातीर मुद्दाम म्हणून आज आमी हांगा जमिल्ले आसात।